Jesus. In the mighty anointing of the Holy Spirit, come upon us. Hallelujah. Jesus, महिमा तुझे जो ग्लाब तुझे Jesus, वंदन तुझे Jesus, वैभव तुझे रदान तुझे जनमान तुझे Jesus, प्रणाम तुझे जो गुलिस्तान जय जय तुझे Jesus, जान तुझे सलाम Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हरिगान तुझे Jesus, महिमा तुझे जो ग्लाब तुझे Jesus, वंदन तुझे Jesus, वैभव तुझे रदान तुझे जनमान तुझे प्रणाम तुझे गुलिस्तान जय जय तुझे Jesus, जान तुझे सलाम जय. Hallelujah. 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 Ira babare kalbare the shandar bare karbale kalachi mighty anoint. But the thar bare shandar bare karbale kalbare the ira babare kalbare the shandar bare karbale kalachi Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Ira babare kalbare the shandar bare karbale kalachi indar bare karbale kalachi mighty anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Ira babare kalbare the shandar bare karbale kalachi. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 The mighty anointing of the Holy Spirit come upon in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Shandar Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. स्वागत मागता आयचे परत आम्ही ऑनलाईन सांगता मेळ्ळ्या सर आमी सगळी देवाची स्तुती करूंक देवाक आराधना करूंक आयचो दीस देवान आमकां फोव केल्या सांजेच्या वेळार आनी देवाची स्तुती करतना देवाक अर्घ दितना कधी जावन देवाची सकत आमी अनुभव करूंक शकतले देवाचे हजरपण आमी अनुभव करूंक शकतले आमच्या जिवितांत वरती अजपाने अद्भुतां आमी आज करतलो देखून सगळे आमी पवित्र आत्म्याच्या अधीन आमी समर्पण कर दिवया जेजूक आमी समर्पण कर दिवया आनी सगळे आमचे मागणे तो सोलो दी आमी बगलेक रावता जेजू सांगत आमी बगलेक रावया आनी तो हे सगळे मागणे सोलोवन दी आनी ताणें आमकां दिवची कृपा सगळी आज आमकां सुमेस्तांक मेळोवन दी म्हणून मागया तर आयचे दिसा मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेली आंबुकशितां तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळी पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारा नमान मरे कृपेन भरलेले सुमती ये सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जग शेंजेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पप्प्यां खातीर उणेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक सदां सदां आनी सदां सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून देवाचे उतर आज आमकां मेळ्ळा सिराकाचो ग्रंथ 30 आनी 9 अध्याय वाक्या 13 म्हज्या विश्वासी भुरग्यांनो म्हजें आयका आनी वळत्या देगेच्या उदका देगेर लायलेल्या गुलाबा बरी तुमच्यो फाकल्यो फुलया दुंपा बरी स्वादीक परमळ प्रसारा लिल्ली फुला बरी फुला परमळ दिया आनी स्तुती गीत गाया सर्वेस्पराक ताच्या कृत्यां बसत वाकाना ताच्या नांवाची वडवीक परगट करा गितां गावन ताची तुमी स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां सुमेस्तांक देवाक आराधना करूंक देवाची स्तुती करूंक देवाक वाक्यांनी करूंक देव आमकां आपण दिता. हेसरकाच्या ग्रंथान बरयल्लीं उतरां एक उदका देगेर लायलेल्या गुलाबाच्या झाडांत पळय कशे फकले फुलोवन गुलाब फुलतात तशें आमचें जिवीत फुलोवंक जाय म्हणून आनी प्रत्येक जावन दुसरें आमकां सांगता लिल्ली फुलां बरी फुलां आनी धुंपा बरी स्वादीक परमळ प्रसारा आनी देवाक अर्गां दिया स्तुती गीत गाया म्हणून देखून आमी देवाक स्तुती करची देवाक अर्गां दिवची आमी देवाक धूप भेटयल्ले बरी आनी तो परमळीत धूप आमी भेटोवचो स्तुती गायना मारिफात देखून आमी सगळीं अब्रामाच्या देवाक इसाकाच्या देवाक आनी जाकोबाच्या देवाक आमी आराधना करया ताची स्तुती करया ताका आमी नमान करया आमचे सगळें जिवीत जेजूक समर्पण कर दिवन भावार्थान आनी विश्वासान कितें तुमची इंटेन्शन आसात सगळीं ह्या प्रेयरार समर्पण कर दिवन सगळीं ती जारी जावच्या खातीर आमी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ती जारी जातलीच म्हणून आमी पातयया. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ
ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत गी एके जाल्यार ती तरी विसरत, हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 9:15 वाक्य. आज तुका देव बिलकुल विसरना. तुजे सांगता तो आसा, तो सांगता तुज्या जी येता. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Worship Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮರೆಯದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮರೆಯದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. आमी कितें ना आसतना त्या धुळीन खावन आमकां वयर उठयल्लो जेजू तो जावन आसा. आमकां नवें जिवीत दिल्लो जेजू तो जावन आसा. आमचे ते असली ती दुबळीकाय काडून आमकां थोड्या मट्टान तरी ग्रेस्त करून दवरलेलो जेजू आमकां व्हरतो देव जावन आसा. ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया, ताची महिमा वाखाणया. ದೀನನನ್ನು ಧೂಳಿನಿಂದ ನೀ ಎತ್ತಿದೆ, ದರಿದ್ರನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ. ದೀನನನ್ನು ಧೂಳಿನಿಂದ ನೀ ಎತ್ತಿದೆ, ದರಿದ್ರನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ, ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ, ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. आमचे जिवीत कितलें तें कठोर असल्यानी जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमकां दया दाखयता, जेजू आमची काकोळद करता, आमकां बक्षिता आनी आज विशेश जावन आमकां तो वेगेन घेता. ताची सकत आमी त्या वेळार आपणावया. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ.
ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನೀವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು 1000 ವರ್ಷವೇ ಸಾಲದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು 1000 ವರ್ಷವೇ ಸಾಲದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ, ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. जसं टेन्शन खातीर आमी मागता. चंद्रम्मा डिसोजा हेच्या अश्विना खातीर मागता. युथांक बरे जॉब मेळच्या खातीर. फ्रांसीस पिंटो खातीर आमी मागता. ग्लॅडिसा खातीर मागता बरी भलायकी मेळच्या खातीर. मीना लोब आनी कुटुंबा खातीर मागता आमी. डायना मोतेरो आनी कुटुंबा खातीर. मीना लोबच्या नवऱ्या ताका बरी भलायकी म्हणजे बरो जॉब मेळच्या खातीर. डायना मोंतेरो खातीर मागता. ताची सगळी पेन दूख गुण जावच्या खातीर मागता. सुमी जेजू मीना लोबच्या दुवे खातीर बाबा नवो ताका ताप आनी बरो सुटून हेच्या खातीर. जॉस्पन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर मागता हांव जेजू. जॉस्लिन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर मागता हांव जेजू. एमिल्डरी सिल्वा आनी कुटुंबा खातीर मागता. माहेश लोब आनी कुटुंबा खातीर मागता हांव सुम्या जेजू. ग्रेट साल्डान आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता सुम्या जेजू. शॉन सुनीता आनी कुटुंबा खातीर मागता हांव. एलिझा डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर बापा. प्रिया मस्करेनस आनी कुटुंबा खातीर मागता बाबा. हेनरी क्रास्ता खातीर म्हाका बाबा मागता ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर. निशा डिसोजा खातीर मागता बाबा. श्वेता शॉन सुनीता आनी कुटुंबा खातीर बापा मागता सुम्या जेजू. किशोर डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर बापा. फायनान्शियल प्रॉब्लेम क्लियर जावच्या खातीर. आयवन पिंटो खातीर आमी मागता सुम्या जेजू. तांच्या कुटुंबाचेर दया दाखय सुम्या जेजू. काकुलकर म्हणून मागता बापा. ह्या वेळार सुम्या जेजू. लविना डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर. एंड्रू मोंतेरो आनी कुटुंबा. आयरीन मोंतेरो खातीर मागता ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर. लविना पिंटो खातीर मागता बापा. मिलियाना डिसो खातीर मागता बापा ताका तिच्या दुयेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर. सुम्या जेजू. लविना पिंटोच्या हजबंड कॅल्विना खातीर मागता बरो जॉब मेळच्या खातीर. निमा डिसोजा खातीर मागता बापा. गॉडफ्री रवी अल्बुका आनी कुटुंबा खातीर मागता सुम्या जेजू. ह्या वेळार मारिया पिरेरा खातीर मागता. तांचे सगळे फायनान्स प्रॉब्लेम क्लियर जावच्या खातीर सुम्या जेजू. एवलीन आनी विन्सी खातीर आमी मागता जेजू. निशा डिसो बापा. मर्सलीन कोर्ट केस क्लियर जावच्या खातीर बापा. एमिल्डच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मान भरच्या खातीर मागता बापा सुम्या जेजू. ह्या वेळार मागता सुम्या जेजू. अनिता डिसोजा. ऑलवेन एज्युकेशन क्लियर जावच्या खातीर. सविता मिनेजस बापा हाच्या खातीर मागता. डिसोजा. शालिनी कुटुंबा खातीर मागता. क्लारा डिसोजा आनी खातीर मागता बापा. ऑलवेन म्हणल्यार एकलो तरणाटो बापा. कॅन्सर पिडेन ब्रेन ट्युमर जावन कश्टता. सेलरॉय म्हणल्यार एक तरणाटो कॅन्सर पिडेन वळवता ब्लड कॅन्सरांत. शारल म्हणल्यार एक चेडूं 22 वर्सांचे कॅन्सर पिडेन वळवता बाबा. जॅनेट फेर्नांडीसाची सर्जरी जावन आस्पत्रेंत आसा. ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागता हांव सुम्या जेजू. सगळ्या एंड्री डिसोजा म्हणल्यार एकलो भाव कॅन्सर पिडेन आसा बाबा. आस्पत्रेंत आसा. अल्बान पिंटो म्हणल्यार भाव जेजू कॅन्सर पिडेन वळवता जेजू. जॉन कार्डोजा खातीर आमी मागता सुम्या जेजू. हर एक बाबा. लुईस म्हणल्यार भावा खातीर मागता बाबा सुम्या जेजू. विल्ली म्हणल्यार भावा खातीर आमी मागता बाबा. जॉर्ज म्हणल्यार भावा खातीर मागता बापा. ह्या वेळार सुम्या जेजू. वाल्टी म्हणल्यार भावा खातीर मागता हे बापा सुम्या जेजू. ह्या वेळार सुम्या जेजू. आनी एक बहीण बापा सुम्या जेजू वरकडीची. तिच्या ती कॅन्सर पिड्यार सगळी सुम्या जेजू गुण जावच्या खातीर मागता जेजू. सगळे बापा जायते सबीना म्हणल्यार
बहिणी खातीर मागता जेजू कॅन्सर पिडेन वळवळटा सकट तांकां सगळ्यांक तुज्या पांयां ताळा भेटोवन दिता बाबा. आनी प्रत्येक जावन डेनीस रॉड्रिगसा खातीर मागता ताका संपूर्ण तरान बाबा शिरांनी गटाय मेळच्या खातीर उठोवन ताची कामां करूंक जाय करपा मेळच्या खातीर मागता जेजू बाबा. सोम्या मागता आमी लिली फर्नांडीसा खातीर बाबा तिचो आज ती जल्म दीस आचरण करता आसतना ताका बरी भलायकी दी मती समाधान दी काळजान संतोश दी आनी सदांच माय मगान एकवटान कुटुंबांत ती जिवन आसतना तिका आदार दी जेजू. सगळे पिडा शिडा गूण कर जेजू मागता बाबा. ह्या वेळार सुम्या जेजू मागता आमी ह्या वेळार प्रत्येक जावन सुम्या जेजू बंबयांत जायतीं जाणांनी बापा इंटेन्शनां घाल्लीं आसात तांची सगळीं इंटेन्शनां भेटोवन दिता सुम्या जेजू. ह्या वेळार वेन्नी कुटीना बाबा सर्जरी सक्सेसफूल जावच्या खातीर मागता बाबा. ह्या वेळार सुम्या जेजू हर एकल्यांची मागणी तुमची भेटोवन दिता वेळार आनी एक घडीभर निरंतरी देवाची आमी स्तुती करया. हालेलुया हिरा बाबा रे केला बरें दका हालेलुया शांतर बरें कर बरें दका जेजू. हर एक पिडा शिडा गुंजावन हर एक हिरा बाबा बंदरे सगळे तुटून पडे जेजू. दैविक सकत वाळे जेजू काकुल दिया सागर काकुल कर्मनाथ हिरा बाबा रे केला बरें शांतर बरें कर बरें दका जेजू. हालेलुया 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 शिरा बाबा रे केला बरें दका शांतर बरें कर बरें दका जेजू. इत्तार बरें शांतर the mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Shandar Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. सगळ्या आम्ही देवाची स्तुती करूया. देवाक मार्ग दिवया. या गीताद्वारे महिमा आम्ही देवाक दिवया. देव खंडी जावन आमकां बरो करचो देव. आमी कितें इंटेन्शन भेटोवन दिल्या ते सगळ्या इंटेन्शन जाप दिवचो जेजू जावन आसा. देखून कितें मागलां तुमी तें मेळ्ळांच म्हूण चिंता ह्या वेळार आनी भावार्थान आनी विश्वासान देवाची स्तुती करा. देवाक अर्घ दिया. खंडीत जावन मागलेलें तें मेळटलेंच आनी देखून ह्या भावार्थान आनी विश्वासान देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्घ दिवया. ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్యಾ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్యಾ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯಾ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్యಾ ರುಕ್ಕಲ ವೃದಕ ಶಂದನವರ ಕರಬಲರ ಕಲಿಸಿ जीसस आपोट जेजू जण एकल्यान बाबा इंटरनॅशनल घाल्ली सगळ्यांक तो आपोट जेजू सगळ्यांच्या जिवितान बरेपण जावं दिया वेळार आशीर्वाद जावं रुखल वृदक शंदनवर करबलर कलिसी in the mighty anointing of the Holy Spirit come on in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory to the mighty God. Thank you, Jesus. ದುರಪ ಪ್ರಿಯತನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ದುರಪ ಪ್ರಿಯತನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ನನ್ನ యేసయ్యಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತ ನನ್ನ యేసయ్యಾ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్యಾ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్యಾ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ
ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನಗಿದ್ದ ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು ನನಗಿದ್ದ ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ದೈವಿಕ ಸಖತ್ ಒಳಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೇನೋ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೇನೋ ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆಯ ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆಯ ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Worship, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Shandar barakar barakala Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. For all ceremonies and जगत में मागता वाला दैविक सकत यावळार प्रत्येक साउंड देवने होती सोम्या जिजू यावळार मागता बाबा डेविड अच्छा खातीर बाबा बरी भलायकी मेळचे खातीर मागता सोम्या जिजू
एमेल्डा डिसोजा बाबा गवाक समर्पण करणे तांचे संपूर्ण कंट्रोलार दवरचेसो आशिर्वादी करचेसो समयांचे काकुलत कर म्हणून मागता कोणे पुराय इंटेन्शनां घाल्लीं आसा ती सगळीं इंटेन्शनां जे छपायां तळे ह्या वेळार आमी भेटून दिता तुजी दैवीक सकत ह्या वेळार मागता समयांचे काकुलतीचो सागोर तूं दैवीक काकुलतीचो सागोर समयांचे ह्या वेळार मागता समयांचे जानीस मागल्या भुरग्याचे जानीस कार्डोजा समयांचे डेंग्यू तावन कश्ट जाता ताका संपूर्ण तरां सुटका मेळचे खातीर मागता जेजू तुजी दैवीक सकत ह्या वेळार ताका ताचेर देवून येवं दी आनी दैवीक सकतांचे थंय वाळय समयांचे मागता ह्या वेळार समयांचे काकुलत कर म्हणून मागता ह्या वेळार सगळ्यांची बाबा समयांचे ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत आमच्या जिवितांत मागता समयांचे काकुलते सागोरा काकुलत कर हर एकले आमी एनॉयंटिंगा खातीर मागया देवाचो पवित्र आत्मो आमचे ते देवून येवचे खातीर मागया देवाची काकुलत आनी कृपा मेळचे खातीर मागया समयांचे ज्या देवाचें उतर सांगता पवित्र आत्मो म्हळ्यार भस्मूसो भुसो आमचें तें असलें की तें मळेपण कटेपण सगळें समर्पण कर दिया खंयची वायट संवय आसा जाल्यार ताचे तान आमकां भायर येवंक मौन आसा जाल्यार त्या पवित्र आत्मा कडेन मागया पवित्र आत्म्या समर्पण कर दिया मागा पवित्र आत्मा तुज्या उच्चान भस्मून म्हाका नितळ कर कितें देवाच्या उतरा विरोध आसा सगळींच्या राजा विरोध आसा कितें पुरा म्हजें तें वायट आसा तें सगळें पवित्र आत्म्या तुज्या उच्चान भस्मून म्हाका नितळ कर म्हणून मागा हर एकले मागा क्लन्सिंगा खातीर मागा तुमच्या हर एक कुडीचे विश्व ज्यूच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ करूंक मागा आनी प्रत्येक जावन त्या पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्या फळान तुमचें तें हर एकले तें देवून येवच्या खातीर मागा दैवीक सकत देवून येवच्या खातीर मागा पवित्र आत्मा जेन्ना आमचेर देवून येता उच्चाच्या रुपांनी आमचें तें भितर आसा पूण आनीक सरान सक्तेन आमचें तें तो देवून येवंक जाय ते दाळा कालें करूंक जाय खंडीत जावन देवाची काकुलत आनी कृपा आमच्या जिवितांत मेळटा आनी काकुलतीचे सागोर जावन आसलो जेजू आमच्या जिवितांत नवें साव आमकां हांडिता आनी देवाची काकुलत आनी कृपा समयान जेजूची काकुलत आनी कृपा आमकां मेळटा देखून सगळें आमचें जिवीत समर्पण करून दिवया आनी ह्या वेळार काकुलत मागया पवित्र आत्म्याचो आदार मागया बाबा शद बरें कर रुखल विरुद्ध चंदर बरें कर बल रकल जीज 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 पूरा बाबा रख बाबा शंकर बरें कर बल रकल जीज मेरे बाबा बाबा ठीक है बाबा रख बाबा खूब इज्जत से देवनी है अग्नियागी ತುಂಬಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು Praise the Lord, glory in the mighty Lord, hallelujah, worship Lord Jesus. Let the fire of God will come upon in the name of Jesus Christ. What the Chara Baba, Raka Baba, Raka Baba, Shira Laka Baba, Chandra Baraka Baba, the mighty anointing, the mighty power. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡೆ ಮಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡೆ ಮಗೆ ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ Let the fire come upon each and every one person who are gathered here, Lord Jesus, in prayer. They will be filled with your power. Rokka Baba Ira Raka Baba Hida Rala Ira Rokka Patira Rokka Baba Raka Baba Hida Raka Baba Shida Rabba Rakala Ira Raka Ira Raka Baba 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 mighty God, the mighty power Rabba Baba Baba Raka Baba Shada Baba Raka Baba Shada Baba Jesus.
ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೋಷವು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರೆಲ್ಲ ವಿನಾಶವೆಂಬ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕವು ತುಂಬ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೋಷವು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರೆಲ್ಲ ವಿನಾಶವೆಂಬ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. Every power that darkness will be defeated and disconnected right now in the name of every sickness in the name of Jesus. I bind your power and nullify your power right now in the name of Jesus Christ. Go out from them right now. Go to Jesus' feet and never to return or not to disturb them anymore. Amen. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಪಗಲಿಂದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಮಾಡು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪದಿ ಬಂದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಮಾಡು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord, glory to mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the glory to mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Shandar Barakara Barakala Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory to mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory to mighty God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Erganduka Jesu, Maimanduka Jesu, Globduka Jesu, Vandanduka Jesu, Vaibhavuduka Jesu, Radanduka Jesu, Namanduka Jesu, Pranamduka Jesu, Ogulistan Jai Jaiduka Jesu, Hosannaduka Jesu, Silam Jesu. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. थोडं वेळ मी देवाच्या उतारा मी ऐकूया, देवाच्या उतरासो थोडं नियाळा मी करूया आणि खंडीत जावन आज एक देवाचें उतार आमकां मेळना. आमच्या जिवितांत बरें आसा वायटय आसा. थोडे संगती बऱ्यो जाल्यार जायत्यो संगती वायटय आमच्या जिवितांत. कित्याक म्हळ्यार आतां त्या गितांत आमी उरलेलीं उतरां पळय, फातकान आमचे वयर अधिकार चलोवचो, फातकान आमचे वयर अधिकार चलोवचो आनी पाताक करूंक आमकां प्रेरण दिवचें. पाताक करूंक प्रेरण दिवचें. आमकां नाका न्ही जावन पातकान पडोन जाल्यार तें प्रेरण दिता आमकां. प्रत्येक 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 पातकान पडटा देखून तें आमकां ओडटा पातकाक. असल्यो सक्ती आमच्या जिवितांत काम करतात. देखून आज थोडो वेळ आमचो नियाळ खंयच्यो सक्त्यो आमचे थंय काम करतात, खंयचें बरें आसा आमचें थंय, खंयचें वायट आसा. हर एका मनशा थंय बरें आसत आसा, पूण थोडे
पर्संटेज म्हणयेत आमी. थोड्या मट्टाक आमचें थंय बरेंय आसा पूण थोड्या मट्टाक आमचें वायटय आसा. कितलोय तो बरो मनीस जावं दी तशें तें खंय तरी कांय इल्लें वायट आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमी कालें करचें म्हळ्यार आमी लोकांनी आमच्या कुटुंबान जावं दी आमच्या घरान जावं दी आमी पयलें वायट पळयता. त्या मनशां तें बरेंपण वाल्लें पळयना आमी. आमकां आमच्या दोळ्यांक आपल्या तें बरेंपण दिसना, वायट मात दिसता. पूण देवाक तशें न्हय. देव आमचें तें असलें बरेंपण मात्र पळयता, वायट पळयना. पळय फरक पळय कितले आमच्या आलोचन आनी देवाच्या आलोचनो, आमचो वांटो आनी देवाचो वांटो कितलो फरक आसात. देखून आज आमी समजून काय या कितें आज एक आमच्या जिविताचेर एक इल्लेशें टॉर्च लायट घालून पळया भितर खंय बरें आसा खंय वायट आसा. दोनी संगती आमी पळया. बरें आसल्यार खंडीत जावन बरेंत, वायट आसल्यार खंडीत जावन वायट आसलें सगळें आमी भायर खाण उडया सगळें आनी बरेंपण मात्र आमचें थंय दवरया. देखून जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता 4 अध्याय 17वें वाक्य. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 17वें वाक्य देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. त्या पासत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें जो कोण आपलें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हणून जाणा आसून बरें खंयचें म्हणून जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. खोटेपणींत बरेंपण आसा पूण थोडें वायटय आसा. कित्याक म्हळ्यार जो कोण पळय म्हाका बरें करूंक जाय पूण करिनासतना रावता पळय, बरें करूंक जाय तें खंयचें म्हणून जाणा आसूं न्ही जर करनासतना रावता तो देवा म्हाका एक अपराधी जाता. देखून हजार अवकाश देव आमच्या घरा बगला रन्न घाल्ले बरी घालता बरें करूंक. पूण आमी चिल्लून उडयता, थोडे आमी कॅर करिना, थोडे आमकां नाका म्हण दिसता, आमकां घाल एकदम बुरा. अश्यो पुरो संगती आमी हातूंत नियाळ करया आज थोडो वेळ. जुआंवचे वांचेलांत 3 अध्याय verses 19 and 21. John chapter 3 verse 19 to 21. ती नीत अशी जातली. एक दीस आमची नीत जातली. ह्या संवसारांतले जी न्ही म्हजी आखेर जाताना नीत जाता ती नीत कशी जातली म्हणून जेजू सांगता. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसाराक आयिल्लो खरें. जेजू ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो खरें. पूण आपली कर्तुवां कठीण आमची कर्तुवां कठीण जाल्ल्या वरवीं मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. आजकाल संवसारांत पळयतात तुमी काळोखाचो मोग करतलो लोक चड आसा, मॅजॉरिटी ती आसा. उजवाडाचो मोग करतलो लोक उणो आसा, थोडे पर्संटेज म्हणयेत आमचे ते. आनी देखून आज काळोखाचो मोग करतलो चडीत संख्यान आसा. आमच्या प्रत्येक जावन ह्या भारत राष्ट्रांत जावं पुरो, आमच्या शेजाऱ्या जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबान जावंक पुरो, आमच्या समाजान जावंक पुरो मस्त काळोख असो मोग करतले आसात. न्ही जावन तांकां तो काळोख म्हणून गत्तो ना. ती चिंता तें उजवाडत म्हणून, पूण उजवाड न्ही तो काळोखाचे मोग करतात म्हणटा देवाचें उतर. मुखार आमी आयकुया. पूण सताच्या वाटेन चलता तो पूण कोण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक म्हणटा तेंच तो आपणे केला म्हणून परगट जावच्या खातीर उजवाडा सरसीन येता. आतां दोन एक थोडो एक कॅटेगरी लोक आसा तो काळोख असो मोग करता. न्ही जावन तांकां गोत्तो ना तो काळोख म्हणून. देखून ती काळोखांत आसात. उजवाडाच्या विशयान तांकां कळीत ना, म्हळ्यार जेजू विशयान तांकां कळीत ना. जेजूत उजवाड, जेजूत सोडवंदार ताचें तें आसल्यार आमचें जिवीत उजवाडता म्हणून तांकां कळीत ना. देखून ती काळोखांत आसा. ती चिंता तो काळोखूच उजवाड म्हणून. फरक इतलेंत. देखून आमकां आज उजवाड कोण म्हणून कळटा न्ही. उजवाड कोण? संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो कोण? जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्ताच्या लागीं आयल्यार आमचें जिवीत उजवाड येता, आमचें जिवीत नवें जाता, पोरणें सगळें येता आनी नव्यो संगती आमच्या जिवितांत ऍड जातात, नव्यो संगती आमच्या कुटुंबांनी ऍड जातात. देखून एक कुटुंबांत एकलो मनशान म्हणी एक पॉवरफुली जेजूच्या सरसीन येजे, पॉवरफुली. खाली एक क्रिस्तांव जावन न्हय, एक क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें, क्रिस्त हांव आनी एक क्रिस्ता बरी जावंक प्रयत्न करीचे. ते जाला एकल्या खातीर म्हणी सगळें कुठामंत जेजू भाशाव करता. देखून आमी मस्त लोक आज काळोखांत आसात, तांकां कळीत ना तो काळोख म्हणून. देखून आज त्या काळोखांतल्यान उजवाडा काडचें काम म्हज्यान तुजें. हांवें तें तुवें सांगता मेळून हें काम करूंक आसा.
करूंक आसा तांकां काळोखांत उजवाडाक हाडूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ती काळोखाची चड मोग करतात. कित्याक तांची कर्तुवां खोटी जाल्ल्या वरवीं काळोखांत तीं आसात, काळोखांत आसात. तांकां उजवाडाक हाडिचें. उजवाडाक हाडिल्ल्या बरा कितें जाता, तांचे ते आसलेले सर तो काळोख कितें म्हूण तांकां समजता. ते जाल्यार तो तांकां काळोख तो कांड उडोवंक बरें जाता. देखून आमच्या जिवितांत पळया, आमी आज इतले जाणां मागणें पळयते आसां, आयकते आसां. जर तुमकां देवाचो उजवाड मेळनातलो जाल्यार आज तुमी देवा सांगत आसतात की आज तांचे बरीत आमी काळोखांत आसता न्ही. जर म्हाका म्हज्या जिवितांत हांव क्रिस्तांव जावनी कितलीं वर्सां काळोखाच्यान तें जिवीत जियेलां, काळोखांतच आसलो. म्हाका उजवाड कितें म्हणून कळीत ना तेल्लें. देखून हांवें चिंचालें तो उजवाड म्हणून. तेत जिवीत म्हळ्यार तेतलें जिवीत. संवसारांत गम्मत मारचें आनी संवसारांत बरें इल्लें दूड भांगार बरा इल्लेशें पुंजावन दवरचें, व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी भोंवचें, व्हडले बंगलो बांदचे. एंत उजवाडाचें जिवीत म्हूण चिंतालो हांव. निजान पळोवंक गेल्यार जेन्ना उजवाडाक हांव आयलो ते जाल्यार चिंतलें, तेन्ना जाल्यार म्हाका कळ्ळें हें उजवाडाचें जिवीत न्ही, हें काळोखाचें जिवीत. उजवाडाचें जिवीत तो दुसरें आसा. संवसाराच्या वस्तूंचेर आमी अवलंबून ना. ग्रेस्तकायाचेर आमी दुडवाचेर आमचे पातयेनी दवरून ना. आमकां व्हडलो बंगलो या आनी कितें जायचें म्हणून ना, व्हडल्यो गाडयो जायचे म्हणून ना. पूण सगळें देव दिता, मात्र सगळें दिता देव. तूं उजवाडाक येता आसतना उजवाडाचें भुरगीं तूं जाताय आनी उजवाडान सगळें तुका मेळटा. देखून पळया मुखार आमी सांगता तांणी ताचे आनी पूण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणे केला म्हणून परगट जावचें तो उजवाडाच्यान येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देखून आमचें जिवीत उजवाडांत आसूंक जाय. आज आमी समजून काणी घेवया. आमचे तेंकांचेय काळोखाच्यो संगती आसल्यार ताचे तावन आमी भायर या. सिरकाच्या ग्रंथांत तुमी वाचल्यार कळटात. पळया, रेस्पेक्ट युअर एल्डर्स. तुज्या आवय बापायक मान दी म्हणून सिरकाच्या ग्रंथांत 3रे अध्यायांत 1-16 वाक्य आसा. तुमी वाचून पळया. हांगा हांव ताचे विवरण दिवंक वचना कित्याक मस्त लांब आसा. ते एक 2 घंटेचे टॉक ते. देखून हांव तुमकां विवरण दिवंक वचना. पूण आवय बापायक तूं रेस्पेक्ट दिना जाल्यार, आवय बापायक तूं गौरव दिना जाल्यार, आवय बापायच्या गरजांत तूं भुरगें जावन या भुरगो जावन तूं ताच्या गरजांक पावना जाल्यार तूं अजुनूय काळोखांत आसाय म्हणून अर्थ. सुदेवांक साधुसेवांक तेंच सांगलें जेजून, तुमी कितें आवय बापायक दिलां म्हणून इगर्जेक दिल्यार सगळें संपतलें, मागीर आवय बापाय पळयचें म्हणना. खपटीपणां म्हणटात जेजू तांकां, खपट्या न्हू. देखून आमी आज आमच्या आवय बापायक आमी भायर आसूं भायल्या गांवांनी आमच्या आवय बापायक आश्रमांत गेल्ल्या बरा आमचे हे संदले म्हण ना. तशें न्ही, तशें जायना. सुदेवांनी तेंत करताले ते दाळा. जेजून तांकां खंडन केल्लें. आज आमी तशेंच करता आमच्या आवय बापायक. देखून हर एकल्यानी आवय बापायक गौरव दिवंक जाय. एक चेडूं काजार जावन आपल्या घोवाच्या घरा येताना घोवाची आवय बापाय ताची आवय बापाय जातात. तांकां येताना बरें करताना पळयचें कशें तें आवय बापायक पयलें पळयतालें तशेंच. आनी त्या घरांत आसलें ती आवय बापाय ते सूण न्ही बगर दुवे बरी ताकाय तुमी पळयचें. सगळें तुमचें कर्तव्य. जर तुमी वायट करता जाल्यार एकामेका खंडीत सांगता विरोध. काल एक म्हाका एक फोन आयिल्ले आनी एक बहीण म्हणटाली तिची विशेष तांच्या कुटुंबाची म्हाका सांगूंक नाका त्या कुटुंबाची परिस्थिती कितल्या कश्टांत आसात. एकामेका अंदांनी एकामेका अटॅचमेंट ना, एकामेका उलयनात. सुन्या आनी सासूमाय मदें भुरग्यांक सयत सासूमायक आपडूंक दिना. तोले पुरो परिस्थिती थोड्या जिवितांत आसात. देखून ओल्यो आसूं नजो आमी हर एकल्यांक आमचो मोग करीचे. आमी मोग करीचे. ती घोवाची आवय जावन ती तुजीच आवय, घोवाचो बापूय जावन तो तुजोच बापूय. सगळें आमी भाव भयणी सगळीं आमी मोगान जियेचे. ते दाळा देवाची आशिर्वादां जायतीं आमकां मेळटात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमकां पयशांची आशा आसूंक नजो काय. पयशांची आशा आसा जाल्यार आमी काळोखांत आसा म्हणून अर्थ. हांवें एक इन्सिडंट दिवचें तुमकां. आमी एक परीक्षा करून पळयची आमचीत. जर पयशांची आशा आसा जाल्यार तांकां देवाच्या उजवाडांत ती ना म्हणून अर्थ. हेब्रेवाचें पत्र 13वा अध्याय 15वें वाक्य. हेब्रेव चॅप्टर 13 वर्स 5. ते आमकां क्लियर सांगताय उतार पळया.
दुडवाची आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जाऊ प्रेरण जायना जावं दी. दुडवाची आशा तुमच्या जिविताक प्रेरण जायना जावं दी. तुमचे लगे कितें आसा तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुम्ही दादोशी तितल्यानच जावंक तुम्ही शिका. दादोशी जावंक शिका. देवानच मुळा देवानच म्हळा हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सांडसो ना हांव तुमकां सोन घालचो हांव ना. तुमकां सोन्न घालचो ना. देखून पयशां फाटल्यान धांवचें सोडिचें. म्हजें केदाळे एक लॉजीक कितें म्हळ्यार आमी देवा फाटल्यान धांवचें, पयशान आमच्या फाटल्यान धांवनायचें. आमी पयशां फाटल्यान धांवोंक ना. कित्याक धांवचें? आमी ते दळा जेन्ना आमी पयशां फाटल्यान देंवता हांगा जेजूक सोडटा आमी. जेजू फाटल्यान धांवोंक जायना, जेजूचो मोग करूंक जायना. दुडवा सोय देवा सोय मोग करूंक जायना म्हणटा. ती दुडवा सोय आनी देवा सोय मोग करता जाल्यार ती दोन दोनीन पांय दवरून पैन करचें बरी जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून दुडवाचो मोग करतलो मनीस, आस्त बदकसो मोग करतलो मनीस, भांगार सिंगाराचो आनी वस्त्राचो मोग करतलो मनीस आजुनूय तो काळोखांत जाता. उजवाड्याक येवना तो, उजवाड्याक येवना. जरी असली आशा तुमचे ते आसा जाल्यार आज ती सांडा. देव सगळें दिता, जाय जाल्लें तुमच्या जिवितान दिता. बेश्ट तरी ताच्या फाटल्यान धांवचें म्हणना. आमी जेजू फाटल्यान धांवचें, देवा फाटल्यान आसचें. पवित्र आत्मा आमकां मजतदार आनी ताचे कडेन कितें मागल्यार तो आमकां सगळें प्रोवायड करता. देखून ताचें आनी एक नांव दिलां पोरनेसल्यान यहोवा हिरे म्हणून. हिरे म्हळ्यार इज अ प्रोवायडर. तो तुका ओदकसून दिवचो देव, ओदकसून दिवचो देव. देखून सगळ्या तुज्या गरजांनी तो तुका सांडचो ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. तर आमी ताच्या फाटल्यान धांवचें म्हणून गरज ना. धांवता जाल्यार आजुनूय आमी काळोखांत आसा. तर आज तोले संगती कितें आसल्यार सांडया आनी आमी उजवाडाक या आनी बरे संगती आमी आदारया. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17. तिमोथीचें पयलें पत्र 6 अध्याय 17वें वाक्य. ह्या संसाराच्या वस्तूंनी ह्या संसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन असलेल्यांक ग्रेस्त जावन असलेल्यांक आपणे गर्वाक पडनाय म्हण फरमाई. आमी गरजाक पडना नाही म्हण फरमाय. गर्वाक पडना नाही. जास्त बदीक असलेल्यांनी दुडू असल्यानी गर्वाक पडना नाही म्हणून फरमाय म्हणटा तिमोथीक सांबाळ. तांचो बरवसो अतीर जावन असलेले अतीर जावन असलेल्या ग्रेस्त कायेचेर न्ही ग्रेस्त गायचेर न्ही. अतीर अतीर बारीक बारीक अतीर त्या ग्रेस्त गाय रासो नाही म्हणटा पवित्र पुस्तक. बघा रे सर्व वस्तू तुका दिवन आमकां ददोशी करतल्या देवाचेर कोंचोंक देवाचेर कोंचोंक सत्राय सांग. तांकां अशें सांग म्हण सांगता पळय. दुडू भांगार आशा हे व्हडले बंगले हें पुरा खंयचेच कामाक येनात. खंयचेय कामाक येनात. आज म्हाका दिसता काल आयच्या दिसा एक टॉक हांवें इल्लेशें आयकलें मात्र महिम इगर्जेंत नव्या वेळार एका याजकान दिल्लें. बारी स्प्रेड जाते आसा भयंकर बळादीक तरान त्या याजकाचें एक टॉक तुमी जाल्यार आयकून पळया. बारीक बरें आसा. कित्याक आस्त बदीक धन दिरवें दुडू हें सगळें खंयचेंत तुज्या पेटेन घालूंक जायना, तुका व्हरूंक जायना म्हण सांगता तो. खंडीत जावन मगाच्या भावा आनी भयणी आमी मस्त आमी मरणाक आनी बरो वेता पळयता. कोणाच्या पेटेन कांय म्हणी एक डॉक्युमेंट्साची कॉपी दवरली म्हणी पळयता गे आमी. कितलोय तसो दुडू आसूं दी, भांगार आसूं दी, आस्त बदीक आसूं, व्हडलो बंगलो आसूं दी, कितलें करोडांनी संपादन केल्लें ताचें आसूं दी, ताका कितेंच व्हरूंक जायना. देखून ह्यो संगती आमी उडास दवरया. आनी दमदूताचें कृत्य पुस्तक 8 अध्याय 20वें वाक्य सांगता. एक्ट्स चॅप्टर 8 वर्स 20. दमदूताचें कृत्य पुस्तक 8 अध्याय 20वें वाक्य. तर पेद्रोन ताका सांगलें तर पेद्रोन ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावन वचूं दी. पेद्रूची कहली उतरां म्हळ्यार तुजो दुडू म्हळ्यार दुडू दिवन ताका ती देणी दी म्हणून आयिल्लो एकलो पेद्रू करसी. म्हाकाय ती देणी दी. तुमी पळय हात लायतना पडटात, हात लायतना देवसार धांवतात, हात लायतना पुरा पिडेस्त गूण जातात. ते म्हजेर हात दवर आनी म्हाकाय तें देणें दी. हांव तुका इतलो दुडू दिता म्हूण आयिल्लो. आनी देखून त्या दुडवान देवाचें देणें परचेज करूंक आयलो. कोणाक जाता गे आज मुसर कोणें देवान एक दिवचें देणें तें धर्मार्थ देणें कोणा म्हणी परचेज करूंक जाता गे. कितलो दुडू आसल्यार एक देणें परचेज करूंक आमी सांगचें केदाळे म्हण थोडी सांगतात येवन इतले आसता करोडांची हांवें सांगचें तांकां एक आमचें तें आसलें एक देणें तुजें तें आसा गे. तर तुजो दुडू सगळो वीक आनी म्हजे आसलें एक देणें तूं परचेज करूंक पळय जाता गे तुका
जायना देखून हांगा सांगता पेद्रो पळया दुडवाची तुमचो दुडू तुमचे सांगत तुझे सांगता नास नास जावन जावन वसोंदी देवाचें देणें देवाचें देणें दुडवान मोला घेवयेत म्हणून दुडवाक मोला घेवयेत म्हणून तुवें लेखलें तुवें लेखलें मो तुवें थंय लेखलें गे देवाचें देणें दुडवान मोला घेवंक जाता गे तुजो दुडू आनी तूं नास जावन वचून म्हणटा आनी थंयच्यान तो मनीस तो जागो खाली करता तो ताका कितेंच मेळना तो रिपेंड जायना पळया मगच्या बाबा आनी भयणी दुडू खंय मुसर पावयता आमकां दुडू 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 म्हणून दुडू आमकां फोंडाक मुसर मात्र येता फोंडाच्या उपरांत तो दुडू येना तुज्या जिवितांत देखून आमी समजून काण घेवया देखून आमच्या जिवितांत थोडें डिसिप्लीन बारीक गरजेचें डिसिप्लीन इल्लें सिस्टमॅटीक जायचें आनी देखून आमकां सांगता कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 12वें वाक्या कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 12 देवान विंचून काडलेलीं तुमी पयल्या सुवातेर देवान विंचून काडलेलीं तुमी आमी हांव आनी तूं हर एकलीं आमी देवान विंचून काडलेलीं पवित्र आनी ताका मोगाची पवित्र आमी पवित्रपणाक आपोवण दिल्लीं आनी देवाक आमी मोगाचीं भुरगीं देखून कणवळायेचें पयलें कणवळायचें दयाळायेचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां तुमकां आसूं दी 5 संगती आमकां जेजू सांगता काळीज आमचें तेलें कशें आंकाचें पयलें कणवळायचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें आनी सोंसणीकायेचें हें काळीज तुमकां आसूंक जाय म्हणटा प्रेज द लॉर्ड पळया हें काळीज आमचें तें जेजूचें काळीज हें आजकाल पळयता आमी आमच्या पवित्र सभेंत झाड आनी सर लोक जेजूच्या पवित्र काळजाक मान दितात नव्यान करता बारी बरें पूण जेजूचें पवित्र काळजा मान केल्यार मात्र पावना शुक्राराचें नव्यान केल्यार मात्र पावना जेजूचें पवित्र काळीज तुजें काळीज तें जायचें न्हय केदाळ जावचें तें देखून आमी आसतना प्रिपेर करया जेजू तुजें काळीज म्हजें काळीज बरी तूं म्हजें काळीज तुजें काळजा बरी परिवर्तन कर जेजू बळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजी तुज्या काळजा सारकें दिसाक एक 100 पटी सांगया आमी 100 पटी दिसाक 100 पटी सांगया जेजू तुजें काळीज म्हाका दी जेजू म्हजें काळीज तूं काड एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत ताणें सांगलेलीं आसा उतरां हांव तुमचें धरून जाल्लें काळीज फातराचें काळीज काडटलो आनी एक मासा रक्ताचें मोवाळ काळीज हांव तुमकां दितलो म्हण सांगलां हें प्रॉमीस क्लेम करया आनी आमचें तें आसलेलें काळीज बदला काळजांत असलें खोटेपण बुरा राग मसूर आगे जिद्द स्वार्थ मानबे थंड पोजडेपण बेबदेव पानुसाय सगळें काळजांत भायर येता म्हणटा जेजू देखून हें पुरा आमी काडूंक प्रया डिसिप्लीन करया आमचें जिवीत एक सिस्टमॅटीक करया आमी आमचें 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 अशें सांगता तिमोथीचें दुसरें पत्र 3 अध्याय 16 आनी 17 वाक्य आमकां अशें सांगता देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक वा बायबल शिकोवन दिवंक एक पयलें तुका शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वा सुखी ती आनी तुवें केल्ल्यो सुखी तुज्यो तिदवंक आनी बरे जिणयेची आनी बऱ्या जिर्णयेची तरबेती दिवंक उपकारता 4 संगती पळया देखून आमी पवित्र पुस्तक चड आनी चड वाचचें दिसाक जाता तितलो वेळ पळय बेश्टेन तरी टायम वेस्ट करच्या म्हाका एक बायबल तुमकां खंय ट्रॅवलिंग करूंक व्हरूंक जायना जाल्यार मोबायलार तरी डावनलोड करा वेतना पयनार खंय तरी बायबल वाचते रावयेत कालें कालें मोतीक नाल्यार चिंता येतात कालें कालें काळजान भगनां येतात वायट कोटेपण येता बेश्टेंत तरी सैतान आमच्या काळजान कालें बरें नाका जाल्लें भरती आसता देखून वर्ड ऑफ गॉड वाचतना खंयचें सैतान तुज्या लागीं येना कित्याक ताका जायना देवाचें उतर म्हळ्यार जायना ताका कित्याक देवाच्या उतरांत ताका सोलवणी मेळिल्ली देवाच्या उतरांत ताका धरणीक शेवटिल्लो देवाच्या उतरांत ताका यमकणाक लोटून घाल्लो देवाच्या उतरांत देखून देवाच्या उतर आमकां ताका रवोंक जायना देखून देवाचें उतर आमी वाचीचें जायते मुखार हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामाक तरबेज जाता देवाचो भक्त जाता तूं आतां कोणाचो भक्त म्हण तुवें चिंतून पळय जायतीं जाणां पळय मस्त भक्त आसात भक्ती कनो म्हणटात नाना ती नवेना करची पुरा ती पुरा तांची भक्तीक म्हणटात भक्तीक पूण देवाचो भक्त केदाळ तूं जाताय ही तरबेती तुवें सोडिल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक वाचल्या वेळार तुजें तें भितर आसलेलो काळोख तुवें धवडायल्ल्या वेळार तूं देवाचो भक्त जाताय
दुसरं कोणाचो भक्त न्ही तूं, देव मातसो भक्त जाताय आनी तूं संपूर्ण तरबेती जोडकान घेताय. कशें पवित्र पुस्तकां मारिफा तुजें लायफ सगळें सिस्टमॅटीक जाता, तुजें जिवीत पुरा सिस्टमॅटीक जाता, तुजें कुटुंब सिस्टमॅटीक जाता, तुजें घर पुरा सिस्टमॅटीक जाता. देखून ह्यो संगती आमी समजून काण घेया. नेक्स्ट आनी एक आमकां देवान दिल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी, आमकां एक जबाबदारी दिल्या. और एकल्याक जबाबदारी आसा, तांची तांची जबाबदारी आसा, ती बऱ्या तरान पाळल्यार आमी खंडीत जावन उजवाडांत आसा. जर जबाबदारी कोण निसरता, जबाबदारी कोण सणता आनी मोस्त जण आज कुटुंबांत आपली जबाबदारी सारक्या रितीन पाळी नासल्या वळी, सारक्या रितीन करनासल्या वळी आज कुटुंबांत जायते जाणां कसतात. एक वडील जावन एका दादल्यान घरची जबाबदारी सांबाळना जाल्यार एक बायल सांबाळटा. ते जाल्यार कितें जाता, घरांत पुरा मस्त घुसपट गोंदळ जाता. भुरग्यांनी आपली आपली जबाबदारी, घोवाक ताची म्हणली जबाबदारी आसा, बायलेक ताची म्हणली जबाबदारी आसा. घोवा बायलेक म्हळ्यार आवय बापायक तांची जबाबदारी आसा, भुरग्यांक तांची जबाबदारी आसा. पळया कितल्यो एक काजारी लग्ना जिवितांत पयले येवची जबाबदारी जावन आसा. घोवा बायलेंची जबाबदारी, घोवाक एक जबाबदारी आसा, बायलेक एक जबाबदारी आसा. ताचे उपरांत तुमकां भुरगीं जाता जाल्यार भुरग्यांची जबाबदारी आसा तुमकां. जर भुरगीं आसा जाल्यार भुरगीं आवय बापायचे कितें आसा ती जबाबदारी त्या भुरग्यांक आसा. बरें शिकप धरून तांकां जबाबदारी आसा. घरांत बरें करून जियोंक एक जबाबदारी आसा. आवय बापायक खाल जावन जियोंक जबाबदारी आसा. आनी प्राय येवन जातना आवय बापायक पळोवची जबाबदारी आसा. और एकल्यांक तांचे तांची जबाबदारी आसा. कोण आपली जबाबदारी पाळिना गे तो मनीस उजवाडान ना, बागर काळोखांत आसा म्हणून अर्थ. गलतकारांचें पत्र 6 अध्याय 5वें वाक्य सांगता. गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 5. पळया देवाचें उतर क्लियर सांगता. सांत पावल गलातांक बरयल्या पत्रांत कित्याक कित्याक हर एकल्याक वोवंक आपले स्ವಂತ वजें आसा. आपलें स्वंत वजें आसत. और एकल्याक थोड्यांनी कालें करचें म्हळ्यार ताच्या वज्याक आनी एकल्याच्या माथ्यार घालचें, ताणें जबाबदारी ताणें भायरचें. कुटुंबान जाता घडिता मस्त. आमकां हांगा कावन्सिलिंग कितले लोक येता, तांचे कित्याक ते प्रॉब्लेम म्हळ्यार तांची तांची जबाबदारी तांणी पाळनासल्या वरवीं ते प्रॉब्लेम आयल्यात. जर तांची तांची जबाबदारी समजून काणकी जाल्यार आमी बायबल वाचचें, सिराकाचो ग्रंथ पयलें वाचचें कुटुंबाच्यांनी. आवय बापायची जबाबदारी तांतू बरयल्ली आसा, भुरग्यांची जबाबदारी तांतू बरयल्ली आसा, घोवाची जबाबदारी तांतू बरयल्ली आसा, बायलेची जबाबदारी तांतू बरयल्ली आसा, घर कशें सांबाळचें म्हण तांतू बरयल्लें आसा सिराकाच्या ग्रंथांत. मस्त आसा. आमी आमच्या जिविताचो तो कॅटलॉग आमी वाचनासतना ऑट्रेसे आमचें जिवीत ऑपरेट केल्ल्या वरी आमचें जिवीत डॅमेज जालां. आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम जाल्यात. कित्याक आमी आमच्या जिविताचो कॅटलॉगूच बायबल तो आमी वाचूना, तो आमी करेक्ट जावन वाचिना. देखून आमच्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम्स येतात. जबाबदारी पाळनासल्या वेळार आमी कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 3 अध्याय 8वें वाक्य सांगता. पळया 1 Corinthians chapter 3 verse 8. आमची जबाबदारी केल्यार कितें जाता पळया. रोयतलो आनी उदक ओततलो, रोयतलोय आनी उदक ओततलोय एकच शेवटाक वावुरतात. एकच शेवटाक वावुरता. पळया कोण तांची तांची जबाबदारी करता ती एकच शेवटाक ती वावुरतात. घोवाची जबाबदारी पाळटा जाल्यार तो एकच शेवटाक, बायलेची जबाबदारी ती पाळटा जाल्यार एकच शेवटाक, भुरगीं बाळेची जबाबदारी ती पाळटा जाल्यार एकच शेवटाक ती पाळतात म्हणटा. एकच शेवटाक वावुरतात. तरी पूण हर एकलो आपल्या वावरात गीत आपल्या वावरात गीत मजुरी जोडतलो. हर एक तुवें केल्ल्या वावराक देव मजुरी दितलो. तुवें केल्ली तुका देवान दिल्ली जबाबदारी तूं सारक्या रितीन पाळटाय जाल्यार देव तुका मजुरी दितलो. तुका वावराक पावस जाल्लो तो कितें देणें आसा तें तुका दितलो, देवें कितें आसा तें तुका दितलो. केदींच तें तुका दिनासतना रावचो ना. पूण तुजी जबाबदारी तुवें परफेक्ट तरान बरी करून तुवें पाळूंक जाय. जर तूं पाळिनासतना आळसाय करताय, पियोवण्याक वळख जाल्याय, वायट सुवांक वळख जाल्याय, या कोणाची खबरो करताय, जर तूं काळोखांत आसाय आजुनी काळोखांत आसाय. उजवाड घे, भायर ये ताचे तावन. आज जेजू तुका भायर काडूंक आशेता. तुज्या जिवितांत त्या काळोखांत तुका मेकळे करूंक आशेता. संवसारी आशा आकांक्षेतावन मेकळे करूंक आशेता. कुडीच्या वडण्यातावन तुका मेकळे करूंक आशेता. दोळ्यांच्या पुसलवण्यातावन तुका मेकळे करूंक आशेता. देवा सांगता रावोंक तुका आपोवणें दिते आसा. ते जाल्यार तुजें कुटुंब आशिर्वादीत जातलें. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7वें वाक्य निमाणें उतर आमी आयकुया. जेम्स चॅप्टर 4 verse 7 अशें आमकां सांगता.
देखून देखून देवाक तुम्ही कल जाया देवाक तुम्ही खालसाया देवसराक आड रावा देवसराक आड रवा आणि हे तो- संसार आणि तो तुमचे तावणू तुमचे तान फळतलो वळतलो पळया देखून देवाक तुम्ही खाल जाया आणि देवसाराक तुम्ही आड रावा तेन्ना देवसार तुमचे ताण पळतलो ताका विरोध रावल्या शिवाय तो तुमचे ताण पळना त्याचे कामाक तुम्ही विरोध केल्या शिवाय त्याच्या कामाक तुम्ही अडखळ घाल्या शिवाय तो तुझे ताण पळापळ घेना देखून तो हर एक ताका इल्लेशें इडे मेळ्ळ्यार पुरो खंयच्यान मनी भितर घेवन सांगता गांव आसाने जरल्याक मिशी रिगल्यार पुरो म्हणून तशें सैतानाक इल्लेशें अवकाश तुमी दिल्यार पुरो तुमच्या जिवितांत कसो भितर रिगता आनी सगळें आमच्या जिवीत उजवाडाक असलें वचून काळो काडून पावयता देखून बरें आनी वायट ह्यो दोन संगती आमी नियाळ्ळ्यो तुजे थंय खंयची आसा जाल्यार म्हजे थंय खंयची ती काळोखाची सकत आज काम करता जाल्यार ती आमी भायर काडया ती देवा कडेन मागया समया ती सगळी म्हजे तोंडां पयस करता जेजू संवसारी सगळी आशा आकांक्षा कितें आसा दोळ्यांची पुसलावणी कितें आसा कुडीची बुलोवणी कितें आसा हर एक संगती जेजू तुज्या नांवान हांव ब्रेक करता ती सगळे संगती म्हजे तोंड म्हज्या कुटुंबांतोन म्हज्या घरांतोन पयस वसनी म्हणून मागा ह्या घडये मागा हर एक वायटाचे सत्य जेजू तुज्या नांवान हांव फरमायता तुका हर एकल्या पदवी दिल्ली आसा जेजून दिल्ली पदवी स्विकार कर आनी ह्या खोट्या सत्याच्या प्रभावाक काळोखाच्या सत्यांक फरमाय भायर वचोन दी खंयच्याय तराची पिडा आसता दसता जाल्यार जेजूच्या नांवान फरमाय हर एक पिडा आसता म्हजे ताण भायर वचोन दी कित्याक हांव जावन आसा देवाचें मंदीर देव म्हजे थंय वस्ती करना आसा सैताना तुका खंयच्या तरेचो अवकाश म्हज्या जिवितांत ना भायर वच तुजी हर एक चॅनलां कितें हांवें ओपन करूंक दिल्यां ती सगळीं हांव कॅन्सल करता म्हणून मागा कॅन्सल कर आमी लायसन्स पळय ताका दिल्यार मात तो भितर येता ताचे खंय लायसन्स दिलां पळया तें लायसन्स कॅन्सल करा कन्फर्म करा जेजूच्या नांवान तुका दिल्लें हर एक लायसन्स हांव कॅन्सल करता ह्या घडये म्हज्या जिवितांतल्यान भायर वच म्हज्या कुटुंबांतल्यान भायर वच म्हज्या लग्न जिवितांत भायर वच म्हज्या भुरग्यांतल्यान भायर वच खंयचो तूं अधिकार तुका ना कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं आसतावन जेजूक हांवें म्हजो सोडवणदार आनी सोमी म्हणून स्विकार केला तुका कसलीच म्हजे वयर पदवी ना मागा अशें मागा अधिकारान मागा आनी ते जाला सगळीं तुमकां सुटका मेळटा आनी सगळीं आमी ह्या वेळार आमी एक घडी भर ही सगळीं तुमचें कितें भितर आसा पिडा आसता निरासपण सलवणी कितें भेंबिरांत आसा आनी सगळें कितें काळोखाचें सत्य तुमचेर धाड घालूंक पळयतात माटमंत्रां पितिस्पणां नाडीगडी सकत कितें तुमकां दसता जाल्यार ह्या वेळार सक्कड आमी मागया हिलिंग आनी डेलिव्हरन्सा खातीर सगळे आमी मागया देव आमचेर आशिर्वाद घालून मागया हालेलुया 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 ही रब बरे कल बरे द शानदार बरे कर बरे रखल जीसस द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट कम अपॉन अस इन द नेम ऑफ जीसस सो मुळे जेसू जिंकोन बाबा या मागण्यांत जॉइन जाल्लीं आसात हर एकल्याचेर तुज्या पवित्र अमलीक रगत हांव घेता हर एकल्याचेर तुज्या अमलीक रगतान तांकां धुवन नितळ कर पवित्र कर काळोखाचे सत्य सगळे हुमटून काड जेजू कुडीच्यो ओडण्यो सगळे हुमटून काड आनी दोळ्यांची पुसलावणी सगळी हुमटून काड जेजू मगळा जेजू संवसाराची आशा आकांक्षा सगळी हुमटून काड तुजे संगतान जियोंक उजवाडाची भुरगीं आमकां कर जेजू उजवाडांत आमकां जियोंक कृपा दी आदार दी तुजो सांगत आमकां दी तुजो पवित्र आत्मा आमकां दी तुजी दया माया आमचे वर लाभय आमचेर आयलेली हर एक पिडा आसता जेजू तुज्या नांवान आमी भायर घालता वेळार सगळी पिडा आसता आमच्या कोडींतल्यान भायर वचोन दी हर एक पिडा आसता डायबिटीक जावन दी ब्लड प्रेशर जावन दी कोलेस्ट्रॉल जावन दी ट्रायग्लिसराइड जावन दी या थायरॉइड्स जावन दी या युरिनरी सिस्टमाचे प्रॉब्लेम जावन दी या ब्रेनाचे खंयचे प्रॉब्लेम कॅन्सर जावन दी हर एक स्किन प्रॉब्लेम जावन दी हर एक लंग्स इन्फेक्शन जावन दी या हार्ट प्रॉब्लेम जावन दी हर एक जेजू तुज्या नांवान आमी ब्रेक करता आनी फाइंड करता सगळी तुटून पडून दी ह्या वेळार इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ही रबा बरे कल बरे द शानदार बरे करबल रकल जीसस इन द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट कम अपॉन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे वर रका बाबा ये रबा रकल बरे द शानदार बरे करबल रकल जीसस 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 थैंक यू जीसस प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाइड माइटी गॉड हालेलुया 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 सगळं आमी जेजून शिकलेले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता प्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव व्हड जगतशें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय अमाप्यां खातीर विनंतीकार तानमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा करी पिता करी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन सुमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा ह्या मागड्याक जावन जाल्यार सुमेस्तांक खंडीत जावन आमी उजवाडाची भुरगीं जावया
आनी काळोखाच्यो संगत्यो आमचे सगळे पयस करया आनी देवाच्या मोगान आमी सदांच जियेया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरी रात आमी तुमकां मागता. कितें इंटेन्शन आसल्यार वॉट्सॅपार म्हजे नंबर आसा, तुमी धाडा. आनी कितें साक्षी आसल्यारय दया करून वॉट्सॅपार तुमी एक रेकॉर्ड करून धाडा आनी खंडीत जावन हे आमच्या यूट्यूब चॅनलार मागीर घालता. ते धाडा. मस्त जनांक बरेंपण जातलें, मस्त जनांक भावार्थ सरतलो. सकाळींच्या मागणी आसा 7 ते 8 वरां इंटरनेशनल मागणी आसा. आमी प्रत्येक जावन हें गूगल मिटर करचें. हाचे लिंक सदांय आमी होली स्पिरीट टिमाच्या ग्रुपान घालते आसा. तुमी सदांय सकाळींचे जॉयन जावंक प्रयत्न करा. तुमचे खातीर आमी मागता. सदांच तुमकां खंडीत जावन उगडास दवरा. देवा सांगता जिवनची कृपा सदांच आमकां समेस्तांक मेळोवन दी म्हणून मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.